उटंगराचे पावसान शेपलेले गोंयकारांक जायते कडेन कोसळ्ळी झाडां मोडली घरां फेरी धक्क्यांचेर आयले उदक फुडले 5 दीस घोग्यांनी पडटलो पावस हवामान खात्यान दिला अदमास खाजगी टॅक्सीवाल्यांनी संप दवरला चालूच फाटल्या 48 वरां भितर गोवा मायल्साच्या 8 टॅक्सीवाल्यांचेर जाले हल्ले ॲप टॅक्सीच्या समर्थनाचेर मुख्यमंत्री मात्र रावला ठाम करियर समुपदेशन आणि योग्यतायेची चाचणी काळाची गरज आमदारांची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी करून घेतली मान्य करियर समुपदेशनात सरकारी आणि अनुदानित शाळेतल्या शिक्षकांक दितले प्रशिक्षण प्रमोद सावंतान दिले उतर येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयत खबरो विस्तारान कांय दिसां आदीं पावस ना म्हणून रडटाले आतां पावसान लोकांक रडोवपाक सुरवात केल्या घोग्यांनी पडपी पावस आणि वाऱ्यान सोमारा जायत्या सुवातांनी हुंवार आयिल्लेवरी परिस्थिती निर्माण केली जायते कडेन घरांनी उदक भरलें कांय कडेन रूख हुमटून पडले जायत्या न्हंयांक भरती आयिल्ल्यान देगेर उदक चडलें हवामान खात्यान फुडले 5 दीस पावस पडतच रावतलो असो अदमास उक्तायला दुसरे वटेन सरकारी यंत्रणा सगळीच कडेन अपेशीत हल्ल्याचे पुरावेच मेळ्ळ्यात पळयात भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास उक्तायल्लो तरीकय फुडले 5 दीस जतनाय घेवपाची शिटकावणी खात्यान लोकांक दिल्या वाऱ्याचो वेग सध्या वरा प्रमाण 45 ते 55 किलोमीटर असो आसा तो वरांक 60 किलोमीटरांचेर पावू येता लेकिन 5 दिनों के लिए वेरी हेवी रेनफॉल के चांस होने के कारण हमने ऑरेंज अलर्ट इशू किया है और फिशरमैन वार्निंग भी 2 दिन के लिए है तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे पब्लिक से कि हमारे वेबसाइट से और रिसेंट फोरकास्ट से हमेशा अपडेटेड रहे और रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस ले आज तक जो रेनफॉल रिपोर्ट हुआ मैक्सिमम रेनफॉल 2 स्टेशन में 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ एक है एला ओल्ड गोवा स्टेशन वहाँ पे 15 सेंटीमीटर हुआ और दूसरा है सांकली वहाँ पे भी हमें 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ बाकी जगह पे अराउंड 10 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर रेनफॉल भी हमें हुआ है बाकी की जगहों में अभी तक का हम रेनफॉल देखेंगे तो आज तक इस सीज़न में अराउंड 92 इंचेस ऑफ रेनफॉल पूरे गोवा में स्टेट एवरेज मिला है साखळी आणि दिवचले न्हंयो भरून व्हांवताल्यो वाळवंटी आणि दिवचल न्हंयेन धोक्याची पातळी हुपल्या रस्ते उदकान भरून व्हांवपाक लागल्यात वाहनां चलोवप्यांक कसरती करच्यो पडटात अंजूण धरणाचे उदक सोडिल्ल्यान साखळे कांय कडेन हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जावं येता साखळे WRDन पंप लावन उदक उसपुवपाक सुरवात केल्या तुयां बोरी चोडणा फेरी धक्क्यांचेर उदक बरेंच वयर आयिल्लें दिवचलची कांय घरां कोसळूनय पडलीं कांय कडेन झाडां पडिल्ल्यान घरांची पांकी मोडलीं पणजेकारांक हुंवार नवो उरूंक ना सोमारच्या पावसान पणजे पाटो 4 खांबे मळो पणजी बस स्टँड बांबोळे रस्तो दोनापावल रस्तो भरून व्हांवताले मळ्यात जाल्यार दुकान आनी कचऱ्यांनी उदक घुशिल्लें कुठ्ठाळे एके चर्चीत उदक भितर सरलें आनी भाविकांची धांदळ जाली उजो पालोवपी दळाचे जवान सगळेच कडेन भर पावसात झूज दितना दिश्टी पडटाले सावड्ड्या 400 वर्सांचे वडाचे झाड मोडून पडलें नावेलेचो रस्तोच ताणें आडोवन सोडलो उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सगळी शक्तपणाक लायत रस्तो मेकळो करून दिलो भाटल्या मळ्यात तशेंच मिरामारे मदींच झाडां पडिल्ल्यान येरादारी वळोवची पडली गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार टॅक्सीवाल्यांचो संप सुरू जाला पूण व्हडलोसो फरक पडिल्लो दिसना टुरिस्ट भोंवतात खानावळी वेवस्थीत चल्ल्यात आनी लोकय प्रवास करतात जायते टॅक्सीवाले रस्त्यार देवल्यात जाल्यार तेवटेन गोवा मायल्स आनी येरादारी करपी हेर वाहनां कमाई करपाक लागल्यात पूण टॅक्सीवाले आनी गोवा मायल्सवाल्यांच्या संघर्शाक लागून कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उपरसतलो काय कितें हो प्रश्न आसा फाटले 48 वरांनी मडगांवां
गोवा मायल्साच्यो 8 गाडयो फोडल्यात जाल्यार सोमारा हडफड्यांक गोवा मायल्स कारीचेर हल्लो केल्ल्याची कागाळ हणजूण पुलीस स्टेशनात केल्या. सोमारा मुख्यमंत्र्यान खाजगी टॅक्सीवाल्यांक गोवा मायल स्विकारपाचो मार्ग उक्तोच दवरलो. खाजगी टॅक्सीवाल्यां कडेन तांचे परवाने मागूंक नाशिल्ले जाल्यार गोवा मायल्सांत वांटेकार जायात आनी गोंयच्या पर्यावरणाचे उदरगतीक तेंको दियात अशें सांगिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगता. पयलीं तेंच्यांनी उलोवपाक सुरू करचें. म्हाजें म्हणणें आमी स्क्रॅप कित्याक कर म्हाका सांग. ही बरी सर्विसीस चल्लेली आसा ती स्क्रॅप करून आमकां टुरिजम परत त्रास करपाचो ना. तांच्यांनी पयलीं म्हाका सांग तेंच्यांनी हें करचें रजिस्टर्ड करचें आनी मागीर उलोवंक सुरू करचें. आमी ताका सांगलां की नवीन एप काडा म्हणून मरे. गव्हर्मेंट इज रेडी टू डू द टेंडर नाव ऑल्सो. आय एम अगेन सेईंग नवीन एप जर काडपाक जाय आसत ओके हो एप चालू दवरुया आनी एक एप हाडया. ते सगळें त्या एपाचेर हांवें स्ट्रिक्टली सांगलां सरकार कोणाची दादागिरी खपोवन घेवचें ना. ओके आमकां टुरिजम इंडस्ट्रीचो सगळो विशय लक्षांत घेवन आमकां वेवस्थीत रितीन आमकां तांकांय विश्वासान घेवपाक जाय. तांच्यांनी परत एकदां उलोवपाक सुरू करचें डिस्कशन सुरू करचें. आमी बाकीचे सगळे विशय रिजॉल्व करपाक तयारी आसा. 4 दीस जाले गोवा मायल स्क्रॅप करा अशें मागत गोंयचे टॅक्सीवाले रस्त्यार देंवल्यात. ह्या टॅक्सीवाल्यांनी कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण केलो जाल्यार तेंचे टॅक्सी परवाने रद्द करतले अशी शिटकावणी दिल्ली. जाल्यार ताका जाप दितना खाजगी टॅक्सीवाल्यांनी आयतारा मुख्यमंत्र्याक सांगलें बुधवारा आमी स्वता येवन आमचे परवाने रद्द करपा खातीर फुडें येतात. आतां खाजगी टॅक्सीवाल्यांची बाजू घेवपी चर्चील आलेमावय तांकां सांगपाक लागला गोवा मायल्स टॅक्सीवाल्या बरोबर येयात म्हण. Pulled up a bit further down the road and found a beer bottle in the back, broken across the window, and that was it. Thank you. Where are you, sir? Sorry? Where is this Anjuna? Angina, yeah, Angina, down the road. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. 8 गाडी फोडल्या आनी ते थर्सडे पासून स्ट्रायक करता म्हणटा न्ही. हेज उपरांत तेंचे परमीट सरेंडर करून कितें करपाक सोदता आमी टोटल गाडी फोडपाक सोदता जाल्यार सांगात. ती स्ट्रायक कोण गाडी कित्याक फोडटा आमगेल्यो. आमी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाक रेडी आहात आनी आमी बी सपोर्ट करतलेच गव्हर्मेंटाक. जेन्ना पासून एप चालू आहा न्ही आमी तेन्ना पासून रायट मारतलेच. तुमी कितली गाडी फोडपाक रेडी आहात तितली आमी फोडपाक घेवपाक रेडी आहात. आमी बी गोंयकार गोंयकार जशे आमी बी गोंयकार सगळे गोंयकार मरे बाबा. आमी सगळीं गोंयकार येता. गोवा मायल्सच्या टॅक्सीवाल्यांचेर हल्ले जाल्ल्याच्यो आनी गाडयांचें लुकसाण केल्ल्याच्यो कागाळी तांणी मडगांवच्या पुलीस स्टेशनात नोंदयल्यात. आपण ट्राय पार्टी करता म्हणजे ट्राय पार्टी म्हणजे आपल्या अंदर करता तुमकां. आतां तुमगे रेट आहे तुमकां दिता तुमची जाय ती रेट. तुमच्या हॉटेला कडेन कांय येवपाचें ना तेका. तुमगे बिजनेस तुमचा तुमगे एक एकलो मॉनिटरींग घेता आनी तुमचो सेपरेट एप जाय आपल्याक 3 म्हण लागतले. 3 म्हण तुमचें चलयाचें बरें जायना सांगाय आपल्याक आमकां काडा. हेज्या वयर आनी कितें जाय हेज्या वयर आनी कितें चलता सांग. वॉट इज द ऑप्शन. सकाळ म्हाका तेंगे कोणालो फोन येयलो की आमी रेडी आहाय म्हणून सांग म्हणून पळय आमी हॉटेलांक वयपाचें ना म्हणून. हांवें ताका फोन केलो ते मेसेज आनी ते म्हाका एपॉयंटमेंट दिलो फाल्यां 9:30 हाड म्हणटा. आतां तो फोन येयला विन्सी मुड्ड्याक म्हणटा ते पुलिशें आपयला तशें आमी न्हय. मागीर तुवें डिसिजन घे. आतां हाल सांगात सी एमा सांगता हाल दी बस. मागीर आनी चान्स ना दे. मागीर कितें जातलें हे बरें सगळे तरी गाडी येयली न्हू मागीर आनी गोपचें आहा. मात पोर्ट टाउनाचे टॅक्सीवाले आपले भुमिके कडेन ठाम रावलेत. ते म्हणटात संप चालूच दवरतले आनी जे मेरेन गोवा मायल्स बंद करिनात ते मेरेन रस्त्यार देंवतलेच. निर्णयाचेर ठाम आसतले आनी आमी ऑफ रोड कंटिन्यू करता म्हणून अशें आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी सरकारान हेजेर बेगिनाच्या बेगीन डिसिजन दिवचें. आनी जे सरकारान आमकां सांगलेलें की आमी तर ऑफ रोड आसतले जावं आमचें कितें एक्शन घेतलें आमचें कितें परमीट कॅन्सलेशन करतले अशें म्हणून कितें आमकां पळोवन येयल्लें. सो तांकां तें करपाची गरज ना कित्याक आमी डिसिजन घेतलेलें की आमी तुमकां स्वता हाडून आमच्यो गाडयो सगळे हाडून तुमकां दिता म्हणून. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. फातोड्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाची दुरुस्ती आणि नूतनीकरणा खातीर सरकारान सुमार 60 कोटी मोडल्यात. पूण ह्याच स्टेडियमाचे 300 परस चड पत्रे हुबून रस्त्यार वचून पडले. खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारान सोमारा वचून पळोवणी केल्ल्याचें सांगले. 8 दिसां भितर ह्या स्टेडियमाची पाखी दुरुस्त करतले अशें उतर ताणें दिलां. फातोड्ड्या आयतारा घडिल्ले हे घडणुकेचेर विधानसभेच्या पटलाचेर चर्चा जाली. आयतार दिसा घोग्यांनी पडिल्लो पावस आनी नेटाच्या वाऱ्याक लागून फातोड्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाची पाखी हुबून गेल्ली. कुशीक पार्क करून दवरिल्ले दुचाकी आनी कारींचें ते खातीर लुकसाण जाल्लें. वेस्ट आनी साऊथ चे रुफिंगचें काम केल्लें तेन्ना 1988 विलक्षण गतीन स्पीड डीन हे व्हांवपी वाऱ्यान हे पत्रे जे हुक्स आसात भितरले ते तोडून तुटून तशेंच विंड टायस
म्हणल्यार पत्र्याचे वयर जी पट्टी मारली आसा ती तोडून पत्रे उबून गेल्ले आसा. पत्रे बसवून आज 18 वर्सां जाली ते पत्रे बसवून. अशा रितीन पत्रे उबून वयपाची घटना ही जावंक नाशिल्ली. ह्या दिसांनी जशे वादळ वारे आयले तशेंच मोठे वादळ जाल्ले. 1990 अशेंच वादळ जाल्ले. 1990 साला सुरवातीच्या पावसा वेळार आनी तुमकां सांगल्यार खरें दिसचें ना, चर्चिला खबर आसतलें, तेन्ना पत्रे उबून गेले ते कोलवाक मेळ्ळे. कोलवा बरेन गेले उबून. आमच्या ऑफिसरान आनी इंजिनियरान रोखडीच एक्शन घेवन सुमार 300 पत्रे आतां सोडल्यात आनी काडल्यात. एक तर वयर सुटून उरले काडून घेतले आनी जे मेन रस्त्यार पडिल्ले ते पासून एकठांय केल्ले आसा. येणाऱ्या 8 दिसां भितर आमी स्टेडियमचे रुफींग जे आसा त्याच पद्दतीन रिपेर करची काय ना. रुफींग जे आसा जशे टेन्साईल रूफ जे आयला तशी टेन्साईल म्हणल्यार दाट कॉन्वेन्स आशिल्ली रूफ मुंबय एअरपोर्टाचेर जी घातल्या तशी करची काय तशेंच पत्रे घालचे, हेजेर आमची स्टडी चल्ल्या. आनी हेजेर आमी निर्णय घेवपाचो आसा. ती कन्वेन्सी करची काय ते पत्रेच घालचे काय म्हणून. कारण कन्वेन्सी करीत जाल्यार म्हाका ते उडून हें आनी काय लोकांक धोको नासलेलो आसतलो हें तें करपाचें आमचें चड करून थरलां. आनी हेजेर आमच्या सीएमाचोय लक्ष आसा. जेन्ना ही घटना घडली रोखडोच तेणें म्हाका फोन केलो. आमी वचून पळोवन आयले आनी सगळे हेजे भितर आमी सिरियस आसात. पण हें काम बेगीनच्यान बेगीन परतें करपा खातीर, कारण नॅशनल गेमी आहा तेज्या खातीर करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. हांव 100 पडे हावजां सांगता, देवागे नेचर पडे आहा ते कोणाचें आडावपा जायना. रोपड स्पीड येयली न्हू कोणाको ते स्पीडीचे सगळें तें तूं तितल्यान बरें जालें. जायत पावटी इश्तोडे बांदीत थिंगा बोगले घर बांदपा जायनाय. आतां ते एक पत्रे म्हणटा कोणाच्या इंतल्यान गेलो जाल्यार मनीस गेला. सो देवान व्हडली मिलाक केली ती. सचिवालयातल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता बरोबर व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशेचो हुमकळत उरिल्लो बस स्टँड फुडल्या 3 वर्सां भितर लोकांक मेळटलो. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सभाघराक उतर दिलां. म्हापशे बस स्टँडाच्या बांदकामाचो विशय विधानसभेत चर्चेक आयिल्लो. म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजाक ह्या बांदकामाचो बुनयादी फातर ऑक्टोबरांत बसयल्लो जाय. म्हापशेचो बस स्टँड म्हणल्यार उत्तर गोंयाक जोडपी केंद्र जावन रावला. पेडणे, दिवचल, दोडामार्ग, सांखळी आनी दर्यादेग वाठारांतले येरादारीक हो स्टँड जोडून घेता. नव्या बस स्टँडाचें काम खरें म्हणल्यार कितल्याशेच वर्सां आदीं सुरू जावंक जाय आशिल्लें. नियोजीत सुवातेर माती उडयल्ली. नवो बस स्टँड जावंक नाशिल्ल्यान येरादारीची गचमुड्डी जाता. बाजारांत येतल्या लोकांकय त्रास जाता. I want to see that this sees the light of the day as soon as possible, and it is to be done in PPP mode, which will be even faster. There will be commercial spaces as well in this, because it should be self-sustaining. This building of Mapsa bus stand will attain the topmost priority, and it is not a small project. In fact, the project cost is almost 210 crores. It is such a big project, but this government is giving it topmost priority. Such large projects will take 5 years. But after discussing with Honorable Chief Minister, I want to expedite certain projects, and I want to assure the Honorable Member that it will be my endeavor to see that it is done at least in less than 3 years. 5 years is not the norm which I am going to adopt. I have asked about the present status of the proposed bus stand in Mapsa. I need some more clarity on what is the reason why this is pending, and how long it will take for it to be renewed. If we can have the foundation stone laid by the 4th of October, which happens to be my late father's birthday, he was the ex-Deputy Chief Minister of Goa, it would be a good way to start off this project. सचिवालयातल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता बरोबर व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. करियर समुपदेशन आणि योग्यतेची चाचणी काळाची गरज. आमदारांनी उक्तायल्ली ही गरज मुख्यमंत्र्यान मान्य करून घेतल्या. करियर समुपदेशनात सगळ्या सरकारी आणि अनुदानित शाळांतल्या निदान एका तरी शिक्षकाक प्रशिक्षण दिवपाची तशेंच शिक्षणाची योग्यता परीक्षा गरजेची करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां. मयेचो आमदार प्रवीण झांटयेन विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर ही चर्चा जाली. गोंयांत
तसेच देशात रोजगाराचो प्रश्न गंभीर आसा. राज्यात प्रशिक्षित मनीसबळाचो उणाव आसा हे ताणें नदरेक हाडून दिलें. हांव आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगता की तेंच्यांनी मिनिमम एक स्कुलांतलो टिचर जो आसा पळय न्ही आमी रिशेफल कितें तें करुया. सगळीं स्कुलां, एडेड स्कुलां आनी गव्हर्मेंट स्कुलां, ही सगळीं स्कुलां जी आसा म्हणजे 8वी 9वी 10वी आनी 11th आनी 12th हायर सेकंडरी हातूंतल्यान प्रत्येक स्कुलांत एक टीचर आनी करियराचेर कावन्सिलींग करचें, ताचेर ताका टायम कसो दिवचो. तुमचे कडेन नवीन टीचर अपॉयंट करपाची गरज ना. टीचर जे आसा पळय न्ही तांकां एकदां वर्कलोड खूब जाणांक कमी आसा. तितूंतल्या आनी आजुनूय कितलेशेच टिचर्स ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस ह्या हेजेर सगळ्या विशयाचेर आसा. तातूंतल्या टिचरांक जर आमी करियर गायडन्साचेर वर्कशॉप दिवन ट्रेन केले आसत जाल्यार प्रत्येक स्कुलाक एक टीचर आमी दिवपाक शकतले. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. टू आयडेंटिफाय द स्टुडंट ताच्या कडेन बसचो पडटलो, ज्या पद्दतीन कावन्सिलींग करता त्याच पद्दतीन ताच्या कडेन उलोवचें पडटलें. सेपरेटली म्हणजे प्रत्येक स्टुडंट्सा कडेन वेगळ्या पद्दतीन उलोवचें पडटलें. ताका वेगवेगळी चॉयस, वेगवेगळी ऑप्शन ही सगळी ओपन करची पडटली. म्हणजे स्कील एड्युकेशन पासून ते मागीर आमी म्हणटा की एग्रीकल्चर पर्यंत सगळे ऑप्शन्स ओपन केल्या उपरांतूच ताज्या तकलेन आनी एप्टिट्यूड टेस्ट हे जर दोनूय कन्सेप्ट आमी जर वेवस्थीत रित्या घेतले जाल्यार म्हाका दिसता स्पीकर सर आमचे एकूय भुरगे जे आसा पळय न्हू हे आपल्याक जे करियर चूज करपाक जाय पळय न्ही त्याच पद्दतीचे करियर सिलेक्ट करपाक शकतले. कितलेशेच जाण बेकार आसा, म्हाका जॉब मेळना, किंवा कोण इंजिनियर जाल्लो क्लार्काक एप्लाय करता, आजून कोण हे प्रॉब्लेम जे आसा निदान हे प्रॉब्लेम येवचे ना. आनी म्हाका दिसता जॉब सिकरच्या पेक्षा जॉब गिवर्स हे चड तरणाटे गोंयांत तयार जावचे. ह्या हातूंतल्यान एड्युकेशन डिपार्टमेंट हांव निश्चितच सांगता की एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आमच्या पुराय डिपार्टमेंटाक दोनूय हायर एड्युकेशन आनी एड्युकेशन ह्या त्या धर्तीचेर आमी कामाक लायता आनी बरे भुरगे, बरे करियर ओरिएंटेड आसलेले भुरगे आनी टिचर्स आमी तयार करता. आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोश्ता बरोबर पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. स्लॅबाची घरां बांदतल्यांनी आतां चड घरपट्टी फारीक करची पडटली. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सोमारा सभाघराक सांगले. जाणी आपल्या घराचो विस्तार केला तांचे कडल्यान घरपट्टी वाडोवपाचेर सरकार विचार करता. जे स्लॅबाची घरां आहात इन विलेज पंचायत एरिया आमी तांकां जास्त टॅक्स लायतले हें हांव तांकां सांगपाक सोदतां. आनी तुमीच सांगता एक्शन घेयनाका आनी मान्य सगळे सभागृहांत बसला तेय म्हणटले एक्शन घेयनाका कित्याक आमकां कोणूच गोंयकाराचें घर मोडलेलें नाका. सेल्फ गव्हर्नन्स म्हणल्यार आमचे पंचायत दे आर सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज, दे नीड सम मनी. सो ते डेफिनेटली आमी बसून कशें इन्क्रीज करपाचें, कशें रिकवरी करपाचें विदाउट हर्टिंग द पीपल एट द ग्रासरूट लेवल इन द पंचायत एरियाज. वी आर वर्किंग आउट प्लॅन्स हाव टू डू इट. हांव एक कित्याक उलयतां कारण रिपेर ऑफ हावस एक तर 500 रुपया घेवन दिता आनी ते घालता स्लॅब. सगळ्यांनी मानचें, पूण त्याच बरोबर पंचायती कितें तरी रेवेन्यू मेळपाक जाय. सो तुमी जो पर स्क्वेअर मिटर स्लॅब बी अशें कोण घालता ताजेर कितें करतले काय कितें. मंत्रिमंडळान बरेच निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती सोमारा मुख्यमंत्र्यान दिली. तातूंत शिक्षण कायदे सयत चडशा बिलांनी दुरुस्ती अशा गजालींचो आस्पाव आसा. आलवारा जमिनींच्या बाबतीत दावो करपा खातीर भुंयपुतांक आनीक 6 म्हयने वाडोवन दिल्यात. एक 2-3 बिलांक अमेंडमेंट आशिल्ले जे आमकां इंट्रोड्यूस करपाक जाय आशिल्ले. एड्युकेशनाचे एक आशिल्ले, मागीर हेजो आशिल्लो क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट ते एक जाला, GBISMNH एक्ट तिसरें, चवथें देर इज एन एड्युकेशनाचे ताका पोस्ट फॅक्टरी एप्रुवल दिवपाक जाय आशिल्लो रिगार्डींग दॅट सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे तांकां मिड डे मिलच्या संदर्भांतलो. देर इज एन वन मोर हे जो आशिल्लो पळय न्ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बिला हे जे आसा पळय न्ही ते बिल ऑलरेडी तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन गव्हर्मेंट एस्टाब्लीश करता. हय पण ते जावंक नाशिल्लें ताका आमी ऑलरेडी कॅबिनेट एप्रुवल दिला. म्हणल्यार पळय एज्युकेशनाचो मिड डे मिलाच्या संदर्भांतलो विशय. ओके. आनी आलवारा लँड ज्यो आसा पळय न्हू ताका एक्सटेन्शन जें आहा पळय फर्दर 6 months वी हॅव गिवन द एक्सटेन्शन. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. रस्त्या कुशीक बसून फळां आनी भाजी विकपाचो वेवसाय करूं नाकात. नावेली पंचायतीन फळां भाजी वेवसायिकांक शिटकावणी दिल्या. तशेंच रस्त्या कुशीक दुचाकी पार्क करून येरादारीक आडमेळी हाडूं नाकात अशें पंचायतीन दुचाकी चालकांक सांगलां. येरादारी पुलीस अधीक्षका कडल्यान पंचायतीक तशी सुचोवणी आयल्या.
रस्ते कुशीक दुचाकी पार्क करूंक दिवच्यो न्हय, तशेंच फळां भाजी विकप्यांक रस्ते कुशीक बसपाक दिवचे न्हय अशें हे सुचोवणेंत म्हटलां. हेचेर आमी सगळे वेंडरां आपोवन एक मिटींग केल्ली, नावेली वेंडर्स आहा तांकां, आनी आतां आमी आमचे ओल्ड मार्केट आहा ते 14 फायनल बक्स अंडर घेवन ते रेनोवेट केला. आनी सो आमी आतां आमचे सगळे फ्रुट्स वेंडर्स वेजिटेबल्स सगळे आहा तांकां मार्केटी रेनोवेट केला, थिंग अलर्ट करतले एक सो हेजेर ट्रॅफिकाकूय तितले प्रॉब्लम जावपा ना. आनी सगळे एमे वेंडर्स आहा तेमे हेजो बरो उपयोग करचो म्हणून मागता. इस्कुलान तशें आमी प्रिंसिपल आहा तांकां सगळ्यां बरोबर आमी मिटींग केल्ली, कलेक्टर MLA आनी सगळे दोनी स्कुलां प्रिंसिपल. सो तांकांय आमी कितें सांगलां तांची मिटींग बी आसता तेन्ना कितें रिजल्ट्स आसता तेन्ना ते टायमाचेर तांचे स्टुडंट्साचे पेरंट्स आहेत तेन्ना पार्किंग तांकां कंपाउंड वॉला दिवचें. कित्याक रोड सायड दिले जाल्यार तो रोड नॅरो आनी बायक पार्क केले जाल्यार रोड आनिकूय नॅरो जाता, सो ट्रॅफिका कंजेशन जाता. सो तांकां प्रिंसिपलाक एक रिक्वेस्ट केला, त्या PTA मिटिंगे बी पेरंट्सांक रिक्वेस्ट करपाक तेमचें पार्किंग भितो करपाक. नावेलेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आत्महत्येचे वृत्तांकन करतना हेरांक आत्महत्येचो मार्ग आणि पद्धत दाखवू नाकात. पहिल्या पानार तर आत्महत्येची बातमी दिवचीच न्हय, दोतोर पीटर कासेलिनोन सांगला. हाचे फुडें वचून ताणें प्रश्न विचारलो, आत्महत्येची बातमी दिसळ्यांनी छापचीच कित्याक? दिसाळीं आनी इलेक्ट्रॉनीक माध्यमांत काम करतल्या ग्रामीण पत्रकारा खातीर घडोवन हाडिल्ल्या शिबिरांत दोतोर पीटर कासेलिनो उलयतालो. सांखळेच्या रवींद्र भवनात हे शिबीर जालें. म्हायती खात्यान ताचें आयोजन केल्लें. So we have to be a little bit careful in what we write. See, for us it is a story, wow, sensational, right? People should come to know. But every time you are writing a method of suicide, you are teaching, 100 people are thinking of dying. They still do not know a method. You are telling them, oh, this works for this works for this. If this fails, this will work. He attempted suicide by jumping from so and so river from so and so point. He failed because the tide was not good enough. Then he tried again by this method. He failed again. Then he tried by this method. So what you have taught the people? Two things. Try till you succeed. And you have given the public 3 methods of how to die. Do not use suicide in a headline. Why do you need to put it as a headline? Someone ended his life. It's better than saying suicide. You have to remember these words, suicide, catch on to someone who is suicidal. Okay? Or he attempted to die. Okay? Or he ended his life. These are better words. The other thing is, do not put suicide articles on the front page. And I still don't know why we have to report suicide. I still don't know. Why do we report suicide? मनशाची जीण ही रंगोवन सांगपा सारकी गजाल, पूण मनशाची मरणय पत्रकारांनी रंगोवप काय कितें हाचेर विचार जावचो. गोवा 365चो सल्लागार संपादक संदेश प्रभुदेसायन म्हटलें. म्हाका दिसलें की आमी सुइसायड रिपोर्ट करतना ह्या सगळ्या गजालीचो विचार करना, जाका लागून आमीच कितलेशेच खून केले आसतले. खंयची गजाल रंगोवप ही जी आसा तें मरण रंगोवप काय कितें, हो एक प्रश्न सिरियसली आमी चिंतपाक जाय. जीवन रंगोवचें, खूबच रंगोवचें, जीवन जगपाक मेळटा आनी जगपाक मेळचें अशें दिसपा इतलें रंगोवचें. पूण सुइसायड हो एक भाग जालो, पूण महत्वाचो प्रश्न म्हज्या मना भितर येता तो मरण रंगोवचें काय कितें. पयलींचो काळ हो इन्फॉर्मेशन जर्नलिझमाचो आशिल्लो, आतां काळ बदलला आनी तो नॉलेज जर्नलिझमाचो आसा. सांखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. श्रावणांतलो पयलो आनी म्हत्वाचो सण नागपंचम. नागाक देव मानून ताची पुजा करपाची पद्दत वेद काळा सावन चलत आयल्या. जायते कडेन रानांनी नाग मंदिरां आसात, जाल्यार जायते कडेन घरांत नागाची मुर्ती हाडून तांची पुजा करतात. निवेद, भजन, पूजन करून सांजे कडेन तांचे पोरसांत वा न्हंयत विसर्जन करतात. पणजे, फोंड्या, रासय सावन ते काणकोण आनी दिवचल पेडणे सावन ते सत्तरी मेरेन गोंयांत व्हडा उमेदीन लोकांनी नागपंचम मनयली. फळां फुलां विकप्याकय ह्या निमतान 4 पयशे मेळ्ळे. पळयात कांय खिणत दृश्यां.
हांगा रावन घेवया हय तुमी आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.